प्रश्नाच्या तासाक वळोवया. पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन number 6C tabled by Sri Alex Reginald. Postponed. Star question number 1. Wilfred Disa. Is not there. Star question number 3A. Honorable member Alex Reginald. Postpone questions asla madam. एकूच जातलो तो ना. Postpone question, start question. जातलो, but he is not there. He is not there. Star question number 4A. Honorable members Luizin Falero. Speaker sir, I wish to ask question number 4A. Speaker sir, answer as per cycle style. Choice na. Takan choice na. Ekच question na. Again Sansoda. Portun Sansoda. Speaker sir, हाजेर भरपूर चर्चा जाल्ली आहा ह्या सभागृहांत, पूण आयज जो रिप्लाय आहा हे रिप्लाय हांव विचारूं सोदितां. Margao Municipal Council has entered in concession agreement Sociedad de Fomento this. हाजे पयलीं कितले एग्रीमेंट तुमी सायन केल्ले सरकारान? तुमी म्हणच्या the earlier governments. आनी कितले पयशे सरकारान आज पासून मोडले? Speaker sir, waste management under आजपर्यंत total for garbage bins or anything it may be. Since 2012, माझ्याकडे report आहे त्याप्रमाणे 120 crores have been spent, including this. Speaker sir, संसडो हांगा गार्बेज पयलसून घाताले आनी संसडो गार्बेज ती थिंगाच उरली म्हणून लोकांक त्रास जाताय म्हणून पयलीं आमी एक एजन्सी हाडली who was ready to do free of cost without charging a penny. They had a collaboration with Norwegian company. तेंची काडून आनी कोणा दिली, तेंची काडून आनी कोणा दिली, तेंची काडून आनी कोणा दिली. आतां तुमी म्हणटा 120 कोटी. Since 2012 till date. Since 2012 आनी ताजे पयलीं काय नासलें. That report 120 crores मोडले. 120 crores मोडून आता थिंग कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला, कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा थिंगा? This figure what I have given you, that is including everything, the supply of dustbins, all agencies have worked, सगळें धरून. No. संसडो गार्बेज जो यार्ड आहा ही एरिया कोमदादीची. In fact, when I was a chief minister, I had asked the Komdad of Margao to hand over to the municipality. And when it was handed over, there was an agency who were doing free of cost. They were converting it into a fertilizer and selling it. आता तेज फाटल्यान तुमी 120 कोटी, maybe directly or indirectly हांगासर मोडले. One second. I'll correct this. This 120 I am talking about overall. You are talking about only Sansoda. Only Sansodo. That is garbage problem. आता 120 crores मोडून That figure, it's I think I told you wrongly. आणि तुम्ही मोडलो आसतले. No. That is, हेजावन आनी सुबेज you आहे. are talking only about 100 and you are talking only about Sansoda. संसडो. Okay. I'm not talking about this. संसडो मारगांव 120 crores No, I told you that 120. मोडून. Speaker, एक minute, शांत का. Speaker sir, what he is asking you is specifically with respect to the work पळय जे संसड्यार केलां. तुका खबर ना जाल्यार हांव सांगता. No, I'll tell you. पयलीं नॉर्वेजियन कंपनी कॉमॅक्स म्हणटा तांणी केलें. ताजे फाटल्यान हायक्विपान केलें. तांचे पैसे विचारतो कोणाक पैसे कितले दिले. That cannot be. करेक्शन करता, मातशें करेक्शन करता. That cannot be 120 कोटी जे तुम्ही म्हणटा पळय न्ही, overall नाही. तो पूर्ण गोंया खातीर सगळ्या म्युनिसिपालिटीनी तेणी जे स्पेंड केल्या, सगळे कचरो दिवपाक कोणाक ते प्रत्येक गार्बेज सगळे ते सांगता तो. तुमचे फक्त सोनसड्याक जे आहा पळय न्हू 4.5 crores rupees he has spent.
त्या ट्रीटमेंट आणि त्या प्लांटा खातीर 4.5 4.5 कोटी 5 crores. Can you give me the details? कोणा फारीक केले ते 5 crores? Only 5 crores? पहिले बॉडी 10 कोटी दिले. I think there is this. Speaker sir, somebody is trying to misguide this house. 6 crores cannot be. The first contractor after that Comex was given around 10 crores. मागे तेज व्हडले आनी कितले जाले, तेज व्हडले आनी कितले जाले. तुमकडे तेजे काय अभ्यास केल्लो ना पोस्टपोन कर. There is no problem. No, Sonsodo chair for Fomentos, we have paid. Fomentos I am not asking. I am asking from the beginning, how much money is spent on Sonsodo garbage? हो उत्तर जे दिता ते 2011 फॉमेंतो बरोबर जो एग्रीमेंट केलो सोनसोडा जावपाक ताज्या उपरांत आतां पर्यंत फॉमेंतोक 4.5 कोटी रुपया फारीक केले. फॉमेंतोन म्हाका दिसता म्हणजे हांवूय ताज्या पयलींचे तो सांगना तुमकांय कळपाक जाता म्हणजे ताज्या पयलींची डिटेल्स ताका घेवची पडटली. तुमी तशें म्हाका दिसता डिटेलान विचारूंक ना. It started with Comex. Comex कॉमेक्स म्हणून ताज्या agreed पयली to do एजन्सी it free of cost. In fact, we had brought them. And they were selling that fertilizer and recovering the money. And they had agreed that in case they make profit, they will share the profit with the municipal council, Margao Municipal Council. आता कॉमेक्सा फाटल्यान एजन्सीज कोण कोण अपॉइंट केल्या तुम्ही? After Comex, Goa Foundation 1, मागीर ते Hi-Cube 2, Goa Foundation again 3, and then Fomentos. हांकां सगळ्यांक कितले पयशे फारीक केले? Goa Foundation was paid about 19 lakhs. 19 lakhs. Yeah. मागीर Hi-Cube, काय ना, nil. Then Hi-Cube. Goa Foundation again 8 lakhs 20,000. तुका 10 कोटी दिले. ताका मिसगायड कर. तुका आन्सर पळय तूं दिता, तूं आन्सर दिता तें रॉंग आन्सर दिता. बिकॉज आय हॅव बीन MLA ऑफ मारगांव फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. आय नो वॉट इज हॅपनिंग देर. हायक्विप एक्विपमेंट म्हणटा पळय ताका मोबिलायजेशन एडवान्स दिल्लें. कितले दिल्ले तें विचार. तें अजून रिकवर जालां अशें दिसना म्हाका. दॅट मॅटर इज स्टील इन द कोर्ट. 10 कोटी वर दिले ताका. ना कितले दिले? Hi-Cube. एक 1.5 कोटी दिले. हायक्विप आय एम टॉकिंग चीफ मिनिस्टर. ताका पळय तो रिप्लाय दिता किंवा ताका रिप्लाय म्हाका सिन्स आय वॉज असोसिएटेड एज MLA ऑफ मारगांव पयलीं कॉमेक्स म्हणटा तांकां दिल्लें तें. दॅट कॉमेक्स वॉज सपोज टू डू इट नॉर्वेजियन टॅक्नॉलॉजी. तांणी कितें केलें, तांणी म्युनिसिपालिटीचो जागो काडलो आनी एका बँके कडेन हें दवरलो आनी ताजेर लोन. एग्रीमेंट तसलेच केला तुम्ही आता तो कॉमेक्स आणि हो म्हणून कितें ना आयकाय कॉमेक्स सेकंड हायक्विप म्हणून पळय आय वॉज नॉट देर. तुम्ही म्हणना मुद्दे ना म्हणजे तूं यू करेक्ट द स्टेटमेंट. आय नो इट बिकॉज आय वॉज MLA ऑफ मारगांव. सो कॉमेक्साक दिल्लें मागीर कॉमेक्सा फाटल्यान हायक्विप म्हणटा तांकां दिल्लें. तांकां मोबिलायजेशन एडवान्स दिल्लो कित तरी. तो तुज्या आनी तुका सांगू ना ते सगळे धरून तूं ताका रिप्लाय दी न्ही टोटल करून कितले दिले ते अशें. तो म्हणटा ते तिनी एजन्सी मेळून कितले 3 एजन्सी आनी गोवा फावंडेशनान मदीं काम केल्लें. तांचे टोटल एमावंट कितलो हांवें आत्तां तेज्या कडल्यान घेतला त्या प्रमाणे 4.23 लॅक्स म्हणजे 4 कोटी 23 लाख हे फॉमेंतोक केल्या आनी एप्रॉक्सिमेटली 25 लाख फ्रॉम 98 टू 2011 एक 25 लॅक्स कोणाक 19 लाख कोणाक 4 लाख अशें सगळे मेळून 4.5 कोटी आसा सगळेच मेळोन. Hi-Equip itself was supposed to be given 10 crores. हायक्विप ना Equip म्हणटा ते. हायक्विप हायक्विप इक्विपमेंट म्हजी नॉलेज आहा म्हजे आन्सर म्हाका रिप्लाय आसा असेंब्ली भितर. आय थिंक यू आर गिवन मोबिलायजेशन एडवान्स टू देम ऑफ 1 crore or 1.5 crore which has still not been recovered. Matter is in the court. अशें म्हाका दिसता. तुमी वासपूस करा. Speaker sir, this is a very serious matter. The way we are dealing a subject which has been a question of debate for the last 3-4 days and still the Honorable Minister doesn't know this. I am very, very sad that the affairs of this house are taken very, very lightly. There is no seriousness, there is no responsibility. We get whatever answers whoever wants to give. One answer comes from the minister, one answer comes from the chief minister, one answer comes from the leader of opposition. Who is right, who is wrong, whether we are conducting a serious business in this house or we are making a foolery. This वी आर house, I don't सिरियस know. ऑन इट. हांव परत एकदा तुमकां सांगता तुमी 10 वर्सां पयलींची गजाल विचारता ताका जी इन्फॉर्मेशन दिता पळय न्ही जाय जाल्यार ताचेर इन्क्वायरी करुया. हांव सरळ सांगता म्हणजे कोणी जे तुमी 98 पासून आतां पर्यंत म्हणटा पळय न्ही हांव इन्क्वायरी करपाक लायता सरळूच. पूर्ण जावनी न्ही सगळी इन्क्वायरी कोणी एग्रीमेंट केले कितले पयशे दिले जावनी
कोणे माननीय- हे सरकार ट्रान्सपरंट आसा आमकां तो कचरो साफ केल्लो जाय आमी कचरो करूंक ना कचरो जो माननीय पळय, ऑपोजिशन लीडर आमी- म्हणटा हांव पयशे सांगता. आमकां येवपा जाय आमकां येवपा जाय घेवया न्ही जेन्ना हांव तुमकां परत सांगता तांच्यांनी कितें म्हटलें आपूण ना भितर ते मुख्यमंत्री आशिल्ले ते मडगांवचे आमदार आसात तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा त्या जर म्युन्सिपाल्टीन 11 एग्रीमेंट सायन केला आसात ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट म्युन्सिपाल्टी Not, see, Speaker sir, you are diverting, Chief Minister. हांव डायवर्ट करिना No, no, I get it. 11 एग्रीमेंटाचे सांगता Municipality is a autonomous body. I am making a statement. Of course, being a Municipality member, you are also one of the member. functions under the Municipal Act. Oh, Solid waste management is the responsibility of the local self-government bodies as per the decision of the Supreme Court. It is the responsibility of government to support them. Government of Goa has supported them. When they signed the agreement, we have given them money. It is their lookout to see. Government has not signed agreement. Municipal council, panchayat, they signed the फाटली agreement. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता सगळी जावनी 98 पासून आतापर्यंत पूर्ण जावनी कोणाक कितले पयशे दिले सर खूब वायट दिसता आनी खूब लॉस दिसता की हांगा कोण पयशे खाता आनी गाणे आमी भोगताय आमी सांगता पळय न्ही ताजी इन्क्वायरी करपाक रायट टू माय हाऊस रायट टू माय हाऊस हांव सांगता वास येता आता थिंगा सावळ्ळे आहा सुसेगाद आहा तूं हय पयशे कोणी खाल्ल्या पळय न्ही ताजी इन्क्वायरी करपाक लायता हांव 98 पासून आतापर्यंत हांव सांगता टील डेट करून इन्क्वायरी कितें जालां Speaker, तें डिटेलान हय स्पीकर सर रेकॉर्ड्स आमी आमचे कडेन येयला त्या प्रमाणे दिला तुजी जर कितें क्वेरी आसत जाल्यार तुवें सांगपा जाता पयशे खाला म्हणून सांगता पळय जशें सीएमान सांगला आमी क्लियरली सांगता कोणाक खाला तांकां सगळ्यांक आमी लायनीन हाडटा 100%. Why don't you appoint a house committee on this? गरज ना तीच करता आमी गरज ना हाफ कमिटीची गरज ना करता आमी Okay, star question number, Question is being postponed. ना 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 no, answer is given. आनी पोस्टपोन कित्याक Answer is given, answer is given. क्लियर मे बी Answer is given. Because sir, ही inquiry केन्ना जातली केन्ना कंप्लीट जातली काम केन्ना स्टार्ट जातलें इन्क्वायरी आनी 10 वर्सां दोन इन्क्वायरी गजाली आसा हांव तुमकां सांगता 2 गजाली आसा इन्क्वायरी फाल्यांच्यान सुरू जातली रिगार्डिंग दॅट सोडो विशय पयर आमी डिस्कशन ऑलरेडी केला ताजेर डिसिजन घेतला ताज्या प्रमाणे तो विशय फुडें वयतलो जालें Question number 6A. Vijay Fernandez. On option number 6B. Speaker sir, answer is for cyclostyle. Speaker sir, ही जी स्कीम आसा ऑफ लाडली लक्ष्मी and Grah Aadhar, these are one of the best schemes introduced by the government. Why I am saying is because every month जालो की ना बायलो ऑफिसांनी येता आमचे बाबा अजून येवंक ना चेडवां येता आपणाचे बाबा 1 लाख मेळोंक ना अशें म्हणून विचारप सो इट इज व्हेरी एनकरेजींग that most of the ladies come to the offices because at least with this excuse. I would like to know from the minister why these cases are pending. Speaker sir, totally आमच्याकडे 1,50,000 approximately आम्ही cases sanction केले त्याच्या उपरांत we had put a cap on the total amount of applications of Grah Aadhar. As far as honorable member is asking me about a question specific to why this has been pending. आता हल्लीच जेन्ना आमचे माजी मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना आमी एक थर स्टडी करपाक आमी घेतलेले पण तेजे उपरांत म्हाका दिसता आतां आमचे कडेन स्लॉट्स जे अवेलेबल आसतले ते आसतले कमीत कमी 15,000 ते 20,000 वी विल हॅव अगेन स्लॉट्स अवेलेबल अँड दोज एप्लिकेशन्स विल मूव फर्दर. आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू द डायरेक्टर वी आर नाव अगेन गेटिंग इन टू द प्रोसेस ऑफ printing more forms so that they'll be available in the department. But whatever is the backlog, I think in the next month or so, once this is in place, we will be able to release at least those number of applications that have been pending for a long time. Because a Grah Aadhar has at least put at punctuality down the because these are elderly people. They are very essential. Okay. Secondly, Speaker sir, there are some cases which are pending due to change of surnames. एके पाटी पेरेंट्स कितें बाबा एक सरनेम लायता आनीक भुरगीं आनीक सरनेम लायता तेन्ना ह्यो केसी पेंडींग उरता सो आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट मिनिस्टर वेदर यू कॅन मेक 2 types of forms so that there is no hassle for them
स्पीकर सर, इफ वी गो इन टू तुम्ही जे म्हणता ते दोन तरेचे हे करपाक परत ना सर नाही परत कन्फ्युजन जातलें. वॉट एवर इज द बॅकलॉग वी विल एन्श्योर दॅट इट इज क्लियर्ड इन अ स्पेसिफीक पीरियड, बट ऑलरेडी लायक आय सेड वी हॅड पुट अ कॅप ऑफ अप्रॉक्सिमेटली दॅट फिगर ऑफ 1,52,000 बेनिफिशरीज वीच वर देर, आनी तेज्यांतले म्हाका दिसता एक कमीत कमी 15,000 ते 20,000 परत ते रिप्लेस जातले कारण ते डिलीट जाल्ले आसात. म्हणून दीस मेनी पीपल वील गेट रिलीफ इमिजिएटली. And again, we will reconsider what is to be done. And also, we have put a specific cap. I think that cap is sufficient, approximately income. And for Ladli Lakshmi, आम्ही तर modify केलो 8 lakh पर्यंत आणि 3 lakhs is per annum for these people. I think that should remain the same. I don't think any more changes we'll do, but we will clear these slots. Member Glenn Ticklow. स्पीकर सर, गृह आधार स्कीम स्पीकर सर गेल्ले असेंब्लीक आमकां रिप्लाय मेळ्ळो कितें तुमी इन्क्वायरी करता म्हणजे कितें डुप्लिकेट जालां कितें जालां वेदर दॅट इन्क्वायरी हॅज बीन कंप्लिटेड आनी कंप्लीट जालें जाल्यार डीड यू फायंड आउट एनीथींग इन दॅट हाव मेनी No, that's duplicate what cases or whatever it is? No, I would, Speaker, sir, I would Survey like you have to done, yeah. inform the honourable leader of opposition is that out of 1,52,000 approximately capped total beneficiaries, there's been a deletion of approximately about 15 to 20,000 cases in that survey that was conducted. So You are deleted now? So as with that deletion, survey has already been completed. So as a result of which we are getting these slots. So pending applications which have come on first come first serve basis, we will clear. That goes to a specific committee and then they screen it and finish it off. It will not stop the incoming applications. No, it won't stop. That's why I said just now is that we'll print more Gradar forms so that we can continue the process. Glenn. I would like to ask the Honorable Minister, Mr. Vishwajit, in fact, as far as Ladli Lakshmi is concerned, there are times, of course, there's a period of 1 year from 18, once you're 18, 19 years, 1 year, within 1 year you fill the forms. But at times, there are times due to oversight or due to ignorance or something like that, some excuse, there's a delay of 1 to which the department refuses to accept the Ladli Lakshmi. Ladli Lakshmi. 1 day, 2 days or whatever, so they could be given some relaxation from your side. Speaker, sir, actually there are several representations. These small delays that are there, we can talk to Honorable Chief Minister and put it up where there has to be some capping of delay. Otherwise what will happen, the load will suddenly come, people will apply after about 60 days, after 90 days. If I open up that window, let us have a internal thing. Just a capping, as you said, maybe 1 month or so, that's all. Yeah, about 30 days, I think 30 days is fair. That would have been 30 days. fine, yeah. 30 days is okay, not more than 30 days. Not more than that. We'll solve the problem. Thank you. Thank you. Last supplementary. Regarding the Ladli Lakshmi, there are some cases, some girls get married and some are on continuous process, still pending. Those who are married, tenga pending do na tenga begin diuche tumi. Otherwise they have to wait for a longer time. Speaker, sir, whatever honourable member has expressed, as it is in the process of having an internal review, we'll see that these things are put on track. Star question number 7, Sri Ramakrishna Davdekar. Speaker, sir, answer as per the cyclostyle. सभापती महाशय, इंडस्ट्री कशी चल्ल्या हे पळयल्या नंतर कळटा. आमच्यो जवळ जवळ 23 इंडस्ट्री आसा. म्हाका जे लिस्ट दिलां, कोर्लीम, मारगांव, साकवाडे, म्हापसा, थिवीम, बिचोलीम, होंडा, काकोडा, कुंडय, बेतोडा, काणकोण, तुयें, वेर्णा, कुंकळी, पिर्णे, मडकय, कोलवाळे, शिरोडा, पिसुल्लें, सांगे, किटल, पंचवाडी, लाटंबारसे. हांगा सगळे पळयले नंतर आन्सर तुजे कडेन 106 प्लॉट अनएलोटेड आसा आनी 106 प्लॉट तुजे कडेन आसा एलॉट केल्या आनी ते थंय इंडस्ट्री ना. हें कित्याक हो म्हजो पयलो प्रश्न. आनी एलॉट केल्ल्यो 2006 ते 2010 अशें म्हणजे बॅक 10 वर्सां पयलीं सुद्दां एलॉट केल्ले तुमी आजून बसून कित्याक करुना हो पयलो प्रश्न. 2000 ह्या हेचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें? Speaker, sir, Honorable Member Shri Sudhin Dawlikar was a member of our cabinet, and
specifically 3 questions are details of vacant plots in each industrial estate in Goa under JIDC. Second, furnish the details of industrial estate and area-wise. Third, criteria adopted for releasing the plots to industrialists. There is a fixed criteria as far as this question goes. I will go purely on what has been asked. Now, Honorable Member has said that there are a couple of about 106 or 100 and odd plots that are vacant. They may be perhaps no takers. We are in the process of seeing that IDC functioning also is more streamlined, and we have no intention of keeping any allotment pending. And as far as स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न असो आसा, तुवें जे 106 प्लॉट अलॉट केल्या, हे अलॉट 10 वर्सां पयलीं अलॉट केल्या, इंडस्ट्री चालू जावना. Speaker म्हजो Sahib, चार्ज आसा की ह्या ऑफिसरांनीच आपल्या नांवार घेवन दवरल्या काय कितें, Speaker sir, आनी कोणाच्या नांवार दवरल्या? कारण वेर्णा 33 प्लॉट आसा आनी कुणय 24 प्लॉटां. हांगा दोनूय कडेन वेर्णा आनी कुणय भरपूर इंडस्ट्रियलिस्ट येता, पूण तांकां प्लॉट मेळना. Speaker sir, what Honorable Member is saying, talking about vacant plots. Now, there is a guideline as per the existing guidelines of IDC that they have to have a 30% coverage over a period of between 3 to 5. There are some basic guidelines for allotment and for, you cannot call them unutilized plot. What Honorable Member is saying, there is a valid reason if it is beyond that period and still lying vacant. And that's why the other day itself, I want to make it very clear on the floor of the House to Honorable Shri Sudhin Dovekar, is that we were discussing with Honorable Chief Minister, is that there needs to be some sort of a mechanism where if the plot is not used for the specific period that which is there under the rules and regulation, it should be automatically reverted back to IDC and automatically the money is paid back to this particular person if it is not utilized. But there are certain guidelines which are there. Those guidelines, as per you're talking about, there are specific guidelines where it talks between 3 to 5 years. No, 10 years. There are plots which are allotted by you 10 years back. Speaker sir, 2010, Speaker, 2006, 2012. I would like to remind the Honorable, I know the Honorable Member is seriously interested in seeing that there is proper utilization of all, as it is limited land for industry in the state of Goa, but we have to understand that any kind of law you bring in, you cannot bring it in retrospectively. Prospectively, I have to see what needs to be done. In case tomorrow we are allotting some land in IDC, we need to see how this land can be utilized within a specific time frame. Perhaps instead of 5 years, we can bring it back to 2 years after we make those whatever required amendments. And this process is on. We need to review and we need to look at things with a different outlook. But be rest assured, even if that is now today, something is pending for 10 years, somebody has not utilized something, can I bring a law retrospectively? Can I change whatever is there? But beyond 5 years, if that is the case, then government will have to take a decision and step in to see that we take back these plots which have gone beyond the period of 5 years and there is nothing come up on those plots. स्वाती माशे, म्हजो दुसरो प्रश्न. शिरोडा मतदारसंघात कितले इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा? कितले बेतोडा हातूंत दिवना तुवें वेकंट म्हणून. पंचवाडींत दिल्या, शिरोडा म्हणून वेगळी केल्या, तातूंत जवळ जवळ तितलेशेच पोस्ट वेकंट आसा. आसतना तुवें 1,87,825 स्क्वेअर मिटर एज अ शिरोडा फेज 2 कित्याक एक्वायर केली? आनी हाजे फाटल्यान कोण आसा एक्वायर करपाक ही जमीन? Speaker sir, as far as आता कोण असा आणि तो प्रश्न नाही. I will go on the technicalities. कारण ही जमीन रस्त्याच्या कडेन आसा, हांगा डेव्हलपमेंट इंडस्ट्रियल झोन न्हय. हो मुद्दाम गेला कोणा तरी त्रास दिवपाक. Speaker sir, हे कोणाक तरी त्रास दिवपाक फाटल्या गव्हर्नमेंटान हें केलां. कोणाक ते काडटले, आतां इन्क्वायरी कर म्हणटले. म्हाका इन्क्वायरी जाय हेचेर. Speaker sir, Speaker sir, I think honorable member has been a continuous member of the cabinets in the state of Goa for the last 15 years. This issue has never come up. Because sir, my question is very simple. I am coming to the point. Let me answer, because you have been a minister in this government continuously for so many years. None of us had the opportunity like you. So basically, आमचे मान्य श्री सुदीन ढवळीकर आता बाण जे काढला ते खंय मारपाचे ते खबर आहा, पण कितें आहा ते बाण मारपाचे गव्हर्मेंट डिसिजन जालें तेन्ना तुमीच सरकारान आशिल्ले
आनी हे जेन्ना जालें तेन्ना तुमीच विशय काडपाचो. तुम्ही जेन्ना सरकारान आसता तुमीच जेन्ना ऑब्जेक्शन करूं ना त्याच कॅबिनेटीन तुमी बसल्या मागीर आयज आनी विशय काडून कसो. हांव आतांच जाला इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. तुम्ही इतल्या वर्सां मिनिस्टर आशिल्ले पूण तेन्ना तुम्ही विशय जर काडलेलो तेन्ना यू शूड हॅव रेज्ड ऑब्जेक्शन टू द देन चीफ मिनिस्टर. वाय शूड वी गो बॅक ऑन दीस इश्यूज? सभापती महाशय, हो इश्यू सिरियस आसा. हांव कॅबिनेटा आसूं किंवा त्या सायडीन ट्रेजरी ब्रँच आसूं हें म्हत्व ना. कारण हो जो 1,87,825 स्क्वेअर मिटर एक्वायर केला हो रस्त्याच्या सायडीचो प्लॉट. थंय इंडस्ट्री येवं शकना, थंय रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येवं शकता. Because, ही वेगळी गोष्ट. वन मिनिट लेट मी कंप्लेन. हो पर्पजली एक्वायर केला कारण शिरोडा मतदारसंघात 3 इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. पंचवाडीत आसा. पंचवाडीत आतां जवळ जवळ 24 प्लॉट तुजे वेकण आसा. परत तुवें दिल्या अलॉट केल्या थंयय वेकण आसा. परत तूं शिरोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट वेगळी आसा. थंय तुवें 2 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर केल्या. थंय 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर केल्या. 3 लाख ऑलरेडी आसतना आनी कोण थंय नासतना 1,87,825 स्क्वेअर मिटर एरिया तुवें कित्याक एक्वायर केल्या हें म्हाका कळपाक जाय. कसं like I said, Honorable Shri Sudhin Dovekar, once again I would like to mention, my good friend was a member of this government on this side. When this decision was taken also, I want that why this is done and what for. आणि हे जे कितें केलां पळय ते कोणा तरी त्रास दिवपाक केलें पयलीं. ते कितेंय आसूं पूण तेन्ना जेन्ना म्हाजे मित्र बाब सुदीन ढवळीकर ह्याच सरकारान PWD मिनिस्टर आसले, इतले वर्सां गेले 15 वर्सां ते सरकारान मंत्री आहा. हे जेन्ना एक्विजिशन जालें तेन्ना तुमी विशय मांडूंक ना. हे जेन्ना विशय जालो जेन्ना शिरोड्याचो इतलो तुमकां प्रेम आहा की ह्या गोष्टी घडू नये हे तेन्ना तुमीच विशय मांडूंक जाय आसलो तेन्नाचे मुख्यमंत्री. हांव मिनिस्टर आयज जाल्यार तुमकां आयज कमिटमेंट करता फ्लोर ऑफ द हावसाचेर की मुख्यमंत्री जे गोंय राज्याचे आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमच्या IDCचे चेअरमन जे आहा हांकां घेवन ट्रान्सपरंटली आमी सगळें करपाक फुडें. ह्या टर्माक जर कितें जाता काय हांवें कितें जर केलां हेजेर तुम्ही प्रश्नचिन्ह काढू शकता. जेन्ना त्याच सरकारान तुम्ही आशिल्ले आयज जो ज्या मनशाचे तुम्ही उल्लेख ज्या मनशाचे तुम्ही उल्लेख करता तो आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला. तो काय भारतीय जनता पक्षाचो आमदार न्हू. This particular plot No, there is no question. There is nothing. It's a government decision. That is not a question. Question is that the people of Goa should know that when the sides change, then you want to know more. But then when you're sitting on this side, you should raise the objection. That time you will not feel for the people that the land is wrongly being acquired and there is no change in the government decision. We will see that the land is allotted and put to good use of the industry and we will get it done. स्वाती महाशय, म्हजो प्रश्न आसा why this land is acquired. कारण एका मनशाक त्रास करपाक त्या वेळार लँड एक्वायर केल्या. नंबर 2, जेन्ना ताणें कोर्टांत केस घातली तेन्ना एनाउन्स करून नव्या बिला प्रमाणे ताका पयशे दिल्या. आतां म्हजो प्रश्न असो आसा की जी शिरोडा हाजे पयलीं लँड एक्वायर केल्ली ती कितल्या केल्ली आनी ताजे पयलीं जी पळय पंचवाडी एक्वायर केल्या ताका रेट कितें केला. स्पीकर सर, हांवें पयलींच सांगलेलें आसा की तुमकां रीड आउट करून प्रश्न जो आहा की हांव जे प्रश्न त्यांनी सांगलेले आसा विचारला बाब सुदीन ढवळीकरान. आय विल गो स्ट्रिक्टली बाय दॅट. एक्विजिशन रेट केन्नाचो आहा, खंयचे एक्विजिशन रेटार केन्ना घेतले तांकां जाय जाल्यार हांव सेपरेटली तांकां एक लेटर बरयता. ह्या सेशनानूच तुमकां सगळे म्हायती दिता. पूण एक लक्षान तुमी घेवंक जाय सर हे जो प्रश्न खंयचो रेट एक्विजिशन ह्या प्रश्नाक इट इज नॉट रिलेटेड टू दीस क्वेश्चन एट ऑल. I have come prepared with respect to all the plots that I empty, what needs to be done and how is our vision forward. And we are very clear cut that even if there is an objection, there is a government decision of the past, we are not going to change anything. We will implement it. We will see that transparently we put whatever mistakes have happened in Panchwadi. We have to see that proper infrastructure is in place. I was talking to my colleague Mr. Nilesh Kabral that there are power issues. Those issues have to be resolved. As far as Shiroda Phase 2 is concerned, already possession is given to IDC. We will take a decision to see that those plots are properly utilized and allotted. And now let us move forward rather than raking up things of the past. There is no use because Honorable Member Shri Sudhin Dhavlikar did not think about this when the issue happened. The problem is today you are on the opposition side. So you are asking me this question and that is not the way. One has to have a progress
progressive mind to think in the, as far as the interest of state of Goa is concerned. I can't do anything about this decision. This is a decision taken by the government, and we are not going to reverse this, and there's no question of any kind of inquiry in this matter. स्पीकर सर, पंचवाडे जितले प्लॉट आसा ते सगळे वेकण आसा. पंचवाडे 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया तूं दाखयता तुजे हातूंत आतां. तुवें जें लिस्ट दिलां, लेट मी कंप्लीट माय थिंग्स. लेट मी कंप्लीट. 2 लाख स्क्वेअर मिटर दिता. पयलींची जी शिरोडा एक्वायर केल्ली आसा तुवें, ती 1 लाख आनी चड आसा, तीय वेकण दाखयता. ही वेकण दाखयता तूं, आनी परत ही एक्वायर करता कोणा तरी त्रास दिवपाक. स्पीकर सर, ह्या हाऊसाक कॉन्फरन्सान घेवन एकूच सांगूंक सोदता की जे कितें प्लॉट्स वेकंट आहा, एक वेगळे तरेची इन्व्हेस्टमेंट आनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री हांव बसून आमकां कितें जाय, गोंय राज्याक कशें कितें जाय, ट्रान्सपरन्सी कशी हाडप, हेजेर आमची चर्चा चडशी जाल्ली आसा. आनी फुडें एसेंब्लीच्या काळान आनी एसेंब्ली जावन ह्यो फाटल्यो गोश्टी कितें जाले तेन्ना कोणी काय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना, कोणी कोर्टान कितें विशय मांडूंक ना. ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर आयज चर्चा करून काय अर्थ ना. विशय इतलोच आहा की मान्य मंत्र्याक जर दिसता, मान्य मंत्र्याक जर दिसता की हांवें हेजेर कितेंय कारवाई करूंक जाय, तो प्रश्न ना. हांव कारवाई कांयच करचो ना हेजेर. जर सरकाराक ती जमीन उपयोग ना किंवा लोकांक ती उपयोग ना, परत दियात तेची ताका. कित्याक काडून घेतल्या? बिकॉज सर, हे लोकांक त्रास दिवपाक घेतलेली आसा अशें आमकां दिसता. हय, आनी हे 100% कोणी तरी त्रास दिवपा खातीर एक्वायर केल्या. कोणी तरी थंय हाऊसिंग प्रोजेक्टूच येवपा सारकी जमीन ती. ही मुद्दाम केल्या. ही एक्वायर मुद्दाम केल्या. हांव तेच उलयतां, ही मुद्दाम एक्वायर केल्या, कोणा तरी त्रास करपाक येता. Speaker sir, I just would like to know what was the zoning of this land when it was acquired, number one. And our colleague says that it is adjoining the main road, it will be very difficult to make any industrial estate there. Whether that is a fact? Speaker sir, I don't have the information offhand with me what was the zoning when it was acquired. I will share it with you today itself, what was the zoning, and then perhaps if you want to any further clarifications, I can give it to you. But this decision has already been taken, implemented. डिसिजन दिले हाचो अर्थ तुम्ही इन्क्वायरी करचे ना. डिसिजन दिले, इश्यू क्लोज जालो, ते कितले पयशे गेले आता गव्हर्नमेंटाचे. तुमकां गव्हर्नमेंट फायनान्स दिता ते सारखे युटिलायज करपाक दिता. हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदता बाब सुदीन ढवळीकराक. जेन्ना तुमी मंत्री आशिल्ले, हो विशय जेन्ना आयिल्लो तेन्ना तुमी रायटिंगान दिल्ले त्या मुख्यमंत्रीक. आयज व्हडलो आवाज करून जर म्हाका सांगलें हांव कांयच करपाचो ना, तो विशय बंद जाल्लो आसा, तुमी जाय जाल्यार तेन्ना विशय मांडपाचो, हांव कितेंच करपाचो ना. जे कितें जाला तेन्ना जेन्ना विशय मांडपाचो आशिल्लो, तुमकां संदी आशिल्ली, तुमी सगळेच सिनियर मिनिस्टर आशिल्ले त्या कॅबिनेटीन, तेन्ना तुमी तेन्ना मान्य मुख्यमंत्रीक सांगूंक जाय आसलें. आयज तो विशय मांडून काय उपयोग ना. तुमी पार्टी आहा त्या विशयाक. विषय Minister has already replied. I am going for the next question. Honourable Member Prasad Gawkar. Supplementary is enough. Enough. Supplementary is enough. No, nothing. Supplementary is enough. No, nothing. Prasad Gawkar. Speaker sir, Think Prasad Gawkar. would like to ask question number 8AC. 8AC. Honourable Health Minister. Speaker sir, answers as per Cyclos sir. Speaker sir, सांगे PSC हे अंडर रेन्युएशन त्याची 2 हे आशिल्ले. एक आशिल्ली आमची हेरिटेज सायड, ती ऑलरेडी रेन्युएट जाल्ली कडेन आसा, आनी ताच्या सायडीन दुसरी आनी एक बिल्डींग आशिल्ली, ती अजून पर्यंत रेन्युएशनाक घेवूंक ना. हो एक विशय. आनी त्याच बरोबर जे नवी प्रपोजल आमी घातिल्लें, ते नवी प्रपोजल अजून पर्यंत खंय पावला ह्या विशयाचेर म्हाका कळपाक जाय आशिल्लें. Speaker sir, 8C न्ही क्वेश्चन. 8C अंगणवाडी. 8C अंगणवाडी. 8C क्वेश्चन विचारला तुम्ही. अंगणवाडी. अंगणवाडी विचारला. 8AC. 8A. You want to ask 8A? 8AC. 8AC आहे ना. Either 8A, otherwise 8C. 8C. It is on the health. First question, Prasad. कितें? 8C. 8C. The answer as per Cyclos sir. कितें विचारलं कितें? That's question. हेल्थाचे विचारले. हेल्थाचेर विचारलें तुमकां. ना पण
8A, B, C तुमचे आसा खंयचे विचारता तुम्ही? सी विचारला मी. It is अंगणवाडी. सी अंगणवाडीचे आहा. सब क्वेश्चन. ना 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 8 एक मिनिट तू 8A, C सब क्वेश्चन तसो विचारू नाका तुका 8A चो तू एनी क्वेश्चन विचार माहिती का तो सी म्हणून सांगपाची गरज ना 8A. 8A. एट ए एज पर सायक्लोस्टाईल तो तुम्ही हॉस्पिटलाचो विचारला न्ही 8A. हॉस्पिटलाचो. हां आता विचार आम्ही पहिले सारखी विचारला का चुकी विचारला म्हाका पहिले कळ्ळें. अपग्रेडेशन म्हाका पहिले रेक्टिफाय जावपा जाय. एक मिनिट हांव तुका रेक्टिफाय करता तुवें 8A तो सी म्हटलो बरोबर. 8A प्रश्न तुवें विचारलो तुका सी सब क्वेश्चन म्हणून सांगपाची गरज ना तितूलो तुका जाय तो सब क्वेश्चन तू विचार सी म्हणून सांगपाची गरज ना इतकेच करेक्शन. ह्या हॉस्पिटलाचो जो रेनोवेशन हें आशिल्लो तो अजून पर्यंत खंय पावल्लो कडेन आसा कारण आमी मिनिस्टराच्या ह्याचे प्रमाणे गेल्ले आमी जेन्ना ओपनिंग हाका व्हेल्ले आमचे रेनोवेशन हें केल्लें तेन्ना ते नवी सायड बिल्डींग आमकां जाता तितले बेगीन करता म्हणून सांगिल्लें. अजून पर्यंत ताजें कांयच पावले कडेन ना. खंय पावले कडेन आसा म्हाका कळपाय मातशें. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर श्री प्रसाद गांवकरान सांगल्या प्रमाणे आमी जेन्ना आमची मिटींग जाल्ली आनी ऑलरेडी प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेटिवली आमी गव्हर्मेंट कडल्यान अप्रूव करून ते GSADCक धाडलेले आसा आनी तुमकां खबर आहा की त्याच दिसा आमी ते प्रेजेंटेशन एक प्रिलिमिनरी प्रेजेंटेशन जेन्ना सांगूंक गेल्लो तेन्ना आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो. म्हाका दिसता हो प्रोसेस आतां आमी फास्ट ट्रॅकार आमी घालुया एंड यू कॅन बी रेस्ट अश्युअर्ड कारण ती बिल्डींग बरी जुनी जाल्ली आसा आनी आमकां त्या हॉस्पिटलाची गरज आहा थंय एंड ते तालुक्यान आनी त्या मतदारसंघान ज्या तरेचो आउटरीच गरज आहा म्हाका दिसता ते बेगिना बेगीन आमी प्रायोरिटीचेर आमी घेवया फॉर दीस इयर. एज पर म्हाजी म्हायती प्रमाणे हे अजून पर्यंत GSIDC कडेन पावले कडेन ना. आमी GSIDC एक प्रेजेंटेशन घेतिल्लें आनी ताजे वयल्यान 1+ ग्राउंड +3 फ्लोर आशिल्ले. म्हणून तुमच्या हाजे प्रमाणे एक फ्लोर कॅन्सल करचो असो म्हणून एक विशय थी म्हणजे ते फायलीचेर आशिल्लो. पण अजून पर्यंत GSIDC कडेन ते पावले कडेन ना. ते प्रपोजल जाता तितले GSIDC कडेन पावचें ही म्हाजी अजून हेल्थ सेक्रेटरी कडेन ती फायल आसा अशें म्हाका दिसता. नो प्रॉब्लम हांव सेक्रेटरी हेल्थ कडेन उलोवन आय विल इन्फॉर्म ऑनरेबल मेंबर ऑन प्रायोरिटी. एटलिस्ट फुडली एक 1.5-2 म्हयन्या भितर हें फावंडेशन जावंक शकता काय ना म्हाका मातशें क्लियर जावपा जाय. आमी ताबडतोब आमचे कडल्यान आमी GSADCक धाडून दिवया म्हणजे कन्सल्टन्सी ऑफिशियली ताका अपॉयंट करून दी. तुमी जर म्हणटा जर पेंडींग त्या लेवलीचेर हांव रिव्यू घेता जाय जाल्यार सोमारा आमी बसून आमी रिव्यू घेवया खंय पावले ते एक्झॅक्टली. थँक्यू. Star question number 9, Ravi Naik. स्पीकर सर म्हाका स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 येवची स्टार्ट क्वेश्चन 9B उलोवपाक आन्सर क्वेश्चन विचारपाक परमिशन दिवची. स्पीकर आन्सर एज पर सायक्लोस्टाईल. स्पीकर सर ते टोटल स्ट्रेंथ जे आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे ते 81. सो फार तुम्ही फक्त आता कितले वर्सां जाली रिप्लाय दिता तूं हेल्थ मिनिस्टर एज ए हेल्थ मिनिस्टर आता फक्त 35 भरल्या तुवें 45 वेकंट आसा. म्हणजे हे वेकंट जे आसा आनी त्याच बरोबर नर्सी जे आसा आनी स्टाफ ते 308 आसा तुवें फक्त 265 भरल्यात. आता हे उरलेले ते तुका त्या पेशंटाचे हे आसा काळजी आसा काय कितें आनी काळजी आसा जाय हे स्टाफ कित्याक भरिना कितले वर्सां. Speaker sir, honorable member has asked a question pertaining to the staff in the Ponda district, sub-district hospital. As it is, in the last couple of months, we have filled about 138 nurses only in the health services, 96 directly, and 38 आम्ही NHM, National Health Mission चे माध्यमांतल्यान घेतलेले आसा. हांव मानता की शॉर्टेज आसा स्टाफाचो आमकां सगळीकडे तेजो त्रास जाता. ते इडको कमिटी कडल्यान ते मुख्यमंत्री कडेन बेगिना बेगीन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा ती फायल. कारण हे जे रिक्वायरमेंट आहा नवीन नवीन गोश्टी थंय चालू करपाची गरज आहा. कित्याक त्या पूर्ण एरियाक तुमी पयर बी फाटल्या सेशनान बी ताजो उल्लेख केल्लो ते आमी लक्ष घालून ते बेगिना बेगीन मॅक्सिमम आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजाचे स्टाफिंगाचे सगळे अप्रूव जाल्ले आसा. कदाचित फुडल्या 8-10 दिसान एडवर्टायजमेंट येतली. पूण म्हाका दिसता की हेल्थाचे आयले उपरांत मागीर आमकां डॉक्टराची बी कमी आहा. आमी मॅनेज करता बॉन्डाचे डॉक्टर बी फोंड्या बी घालून थंय डायलिसिसाची फेसिलिटीज बी घातलेली आसा. प्लस हांव मान्य श्री रवी नायकाक सांगूंक सोदता स्पीकर सर की थंय आमी सगळे फ्री केल्ले आसा. पयले ते इंजेक्शन बी भायल्यान घेवचे पडटाले पेशंटाक डायलिसीस पेशंटाक
ह्यो सगळे गोष्टी सोय थंय केल्ली आसा पूण तरी बी खुबशे गोष्टी थंय इम्प्रूव करपाची गरज आसा जाय जाल्यार आमची मिटींग पेंडींग आहा थंय फोंड्या जाय जाल्यार केन्नाय आमी बसून थंय रिव्यू करून खंय कितें शॉर्टेज आहा कितें करूंक जाय थंय फिजिशियनाचो म्हाका दिसता तुमी एक विशय मांडलेलो फाटीं एकटो बरो फिजिशियन थंय आशिल्लो तो रिजायन करून गेलो आतां आसा एक फिजिशियन पण आमकां आनी डॉक्टराची स्ट्रेंथ थंय वाडोवपाची गरज आहा आनी एक वेगळे तरेची फेसिलिटी थंय गरज आहा हांव करता तें चालूच आहा आमकां करपाक पयलें लक्ष घातलेलें गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर आतां तुमच्या फोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर आमचे रिव्यू मिटिंग्स ह्यो चालूच आहा तुमी निश्चित रावा की ह्यो सगळे कमी जे आहा एक बेगिना बेगीन आमी मार्गार लावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो स्पीकर सर मंत्र्यान फाटल्या असेंब्ली सेशनाक प्रॉमिस दिल्लें फाल्यां काय परवां येता म्हणून आतां दुसरें सेशन पावलें आतां येतलो केन्ना तूं थंय तुम्ही असेंब्ली सेशन चालू असताना डेट फिक्स करा हांव येता आतांच ना ना तुम्ही डेट फिक्स करपा आमी बेकार ना हांव येता आमी आसाच एमएलए तुजे पळय तुजे वेळ आसा हांव करता डेट फिक्स तुमी सांगात कित्याक थंय आसा डेट फिक्स हय डायलिसीस कशी चल्ल्या पूण आमी थंय सगळी सोय आसा थंय सगळी तरी सोय आसा थंय जाय पडल्यार ऑपरेशन कित्याक हार्टाचें बीन ऑपरेशन कित्याक करना थंय खंयचें ऑपरेशन हय ते थंय कित्याक खंयच्यान पेशंट पणजे बात म्हणल्यार वाटेर मरता अशे कितलेशे पणजे पेशंट मेल्या स्पीकर सिरियस हें लक्ष घालिना ना ना स्पीकर हय घालपाक जाय तुवें हांव आतां आमी स्टेमी गोवा जो प्रोजेक्ट जो चालू केला पयरूच आमी उलयतना सांगलेलें आसा की हब एंड स्पोक मॉडेलाच्या माध्यमांतल्यान ते वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न तुमचे हॉस्पिटल जे पोंडा हॉस्पिटल आहा तेजेच फिगर्स तुमकां दिता क्रिटिकल ECG जानेवारीच्यान आतां पर्यंत फिगर दिता हांव जानेवारी 2019 270 केसीस 274 केसीस ECGचे डायग्नोसीस केल्ले स्टेमी केसीस डायग्नोस 9 आशिल्ल्यो म्हणजे ह्यो 9 आशिल्ल्यो म्हणजे थंय आमी थ्रोम्बोलायज करून आमचे नियरस्ट जे सेंटर आहा गोवा मेडिकल कॉलेज थंय व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी कार्डिओलॉजीचो सेटअप जो आहा आमचो विचार आहा की आनी कडेन पावोंक जाय म्हणून आनी तयार करूंक जाय पूण डॉक्टर त्या तरेचे गावपाक मुश्कील आयज प्रायवेट सेक्टरान लोक खरें तुमी पळयल्यार तुमी एक बेसीक कोणा कडेन उलयल्यार इतली डिफिकल्टी जाता आमी एक योग्य तरेचे एक बऱ्यापैकी कार्डियॅक सेंटर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान घातला प्रायवेट सेक्टरांतल्यान बी डॉक्टर घेवन आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां आमी घातलेले आसा आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान बरी सोय लोकांक गावता पूण फोंड्या आनी फाल्यां मडगांव जर डिमांड जालो आतां मडगांव आमी विक्टर अपोलो जे हॉस्पिटल आशिल्ली तांकां एम्पॅनल केल्लें आसा स्टेमी प्रोग्रामाचेर म्हणजे थंयसरले पेशंट थंयचे थंय वचूं शकता आनी ते DDSSYचे अंडर ते कवर जातले म्हणजे नियरस्ट सेंटर ऑफ इंटरवेन्शन ते पेशंटाक थंय व्हरूंक शकता मशीन हाडपाक एकदम सोपी पण थंय डॉक्टर त्या तरेचे आमकां गावल्या शिवाय आमी ते फुडें कशें व्हरतले स्पीकर सर हें आसा डायलिसीस ते लिवर प्रॉब्लेम जाता कोणाक किडनी प्रॉब्लेम जाता हे सगळे प्रॉब्लेम जावन ते डायलिसीसचे थंय पावता स्पीकर सर ते DSS जे आसा तेजे चड पयशे प्रायवेट हॉस्पिटलां पावता खंयचे म्हणटा तुमी DSS अशें लिंक तें अशें दोनूय क्वेश्चनाक एक लिंक आसा ते दोगांकी ते कित्याक स्पीकर सर हे पयशे चड हे पळय DSS जे आसा ते अमावंट पेड टू प्रायवेट हॉस्पिटल 84 crores स्पीकर सर अमावंट पेड टू इन्शुरन्स कंपनी 103 कोटी स्पीकर सर अमावंट बेनिफीट टू इन्शुरन्स कंपनी 13 कोटी तांकां प्रॉफीट दुसरो प्रश्न हे प्रॉफीट मेकिंग हे न्हय बिझनेस न्हय स्पीकर सर पळय स्पीकर सर आतां आमी जेन्ना कार्ड इश्यू करता आमी एम्पॅनल करता हॉस्पिटल आतां ते एम्पॅनल आमी ऑलरेडी अप टू अप्रॉक्सिमेटली 52 काय 54 हॉस्पिटल्स एम्पॅनल केल्ले आसा लास्टाक त्या पेशंटाचेर आसा तो जर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचूंक सोदता ती फ्लेक्सिबिलिटी तेज्या कडेन आहा तो आतां मणिपाल वचूंक शकता हेल्थ वे वचूंक शकता वेक्टर अपोलो वचूंक शकता स्पीकर सर कितें जालां तेका आमी बंधन घालूंक शकना DSS कार्ड जी आसा हय ती कार्ड रिन्यू बेगीन जायना आतां कोणाचें ऑपरेशन करपाक जाय ताका आनी कितले तेंपान आपयला म्हणून अशें जावपाक जायना DSS कार्डाय ती रिन्यूवल जावपाक जाय स्पीकर सर तेजे बेनिफीट लोकांक जाता ताका लागून तेजे हें पयलू हें करपाक जाय आनी ती रिन्यूवल कार्ड केल्या शिवाय तांकां ते हॉस्पिटलांत वचपाक मेळना स्पीकर सर ऑलरेडी तुम्ही फक्त आमी जेन्ना रिन्युअल ड्रायव्ह केल्ली तरी बी कांय लोक उरलेले
आनी कांय लोकांचे ते दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनेचो कार्ड जे आशिल्लो तो रिन्यू जावंक ना म्हणून परत आतां एकदां परत आमी ओपन केल्लें आसा. Renewal. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक आमी सांगलेलें आसा की प्रत्येक आमदारा कडेन चर्चा करून तांकां कळोवपाक की केन्ना तेंचो ड्रायव्ह हा कशें आहा म्हणजे तुमकां कळटलें तुमच्या लोकांक सांगपाक की वचून ते रिन्यू करप. हे ऑलरेडी चालू केलां आमी. ना ते तुमी ते बँकेनी पळय दिला DSSची म्हाका सांग रिन्युअल ते बँकेनी दिलें ते मागीर खंय तरी दुसरे एका एजन्सी दिवची खंयची ती रिन्युअल ही रिन्युअल बेगीन जावची ती कार्डां नाजाल्यार बेनिफीट मेळना. ना म्हाका कळोंक ना. हो बस रे तूं बस रे मातसो ना म्हाका कोणा दिल्या खंयची ती मिनिस्टरा कडेन गोवा इलेक्ट्रॉ स्पीकर सर बसून उलयता एका वॉयस ना बसून उलयता. आतां तूं सांग खंय दिल्या तो खंय दिले म्हणटा. ना हांगा आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक एम्पॅनल केल्ले आसा. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या माध्यमांतल्यानूच हे रिन्युअल सगळे गोश्टी जाता. आतां गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सान परत एकदा रिन्युअल ड्रायव्ह चालू केल्ले आसा आनी मुद्दम आमी चालू केले कित्याक खुबशे लोक उरले आनी मागीर तांकां कळोंक ना की तेंची रिन्यू जावंक नाशिल्ली. रिन्यू जावना ना आतां प्रत्येक आमदाराक प्रत्येक MLA कॉन्फिडन्सान घेवन आमी तांकां सांगलां की तुमी ड्रायव्ह चालू करा म्हणून. आनी स्टाफ केन्ना भरता हो सगळो उरलो तो मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ले आसा आमच्या डिपार्टमेंटाक की ते बेगिना बेगीन तेजेर लक्ष घालतले कित्याक इडको कडेन ती पेंडींग आहा थंयच्यान थंय गेले उपरांत कारण आमकां मडगांव हॉस्पिटलान स्टाफ लागतलो. आमकां आमचे बाब मोविन गुदिनो ते म्हणटा आपल्या हॉस्पिटलाक स्टाफ जाय ते फूल फ्लेज चालू करूंक जाय. त्याच तरेन मुख्यमंत्री रिव्ह्यू घेवन म्हाका दिसता बेगिना बेगीन पॉप्युलेशन वाडलें मिनिस्टर साहेब पॉप्युलेशन इतलें वाडलां ते पॉप्युलेशन वाडलें त्या प्रमाणे स्टाफूय वाडपाक जाय. पेशंट चड येतात पेशंटूय खूब आसतात ना करी हे सगळें वाडटा त्या बराबर हेंवूय वाडपाक जाय. आतां बाबा सुदीन तूं पॉयंट ऑफ ऑर्डर हें कर मरे आतां पॉयंट ऑफ ऑर्डर करून हें मागना बसूनच उलयता पिनी मारता. तूं उलय. स्पीकर सर एक गजाल फोंडेच्या बाबतींत म्हणजे म्हाका दिसता आमकां मडगांवाक सदांच मॉर्गाचें प्रॉब्लेम जाता खूब फाटी मॉर्ग आसता तें सारकें चलना पूण फोंडेचें मॉर्ग बरें चलता कित्याक आमी मडगांवच्यो खुबश्यो बॉडीज फोंडे धाडटात दॅट वे म्हणजे थंय तुका प्रॉब्लेम जायना. आतां दुसरी ऑनरेबल कलिगान जें म्हणलें की कार्डां पळय जे घेवन प्रायवेट हॉस्पिटलां वता म्हाका दिसता एक कोण तरी नोडल ऑफिसर यू मस्ट अपॉयंट फॉर सावथ गोवा बिकॉज थंय हॉस्पिटला कडेन तांचे प्रॉब्लेम्स खूब जाता. पळय पयलो पेशंट कार्ड घेता हॉस्पिटला भितर वता तो एडमीट जाता एडमीट जावन तागेलें कितें ऑपरेशन कितें जालें भायर सरता आसतना हॉस्पिटल ते कितें सांगता दीस इज नॉट कवर्ड अंडर कार्ड यू हॅव टू पे 30,000 40,000 ही प्रॅक्टिकल म्हजे कडेन आमचे कडेन खूब जाणां कडेन जाता ही परिस्थिती. हें सॉर्ट आवट करतलो जाल्यार यू मस्ट हॅव समबडी बिकॉज नाजाल्यार हॉस्पिटलांनी पयलींच पेशंटाक सांगपाक जाय भितर सरता आसतना बाबा हें कवर केल्लें आसा हाजे भायर इतलो देस्पेस तुज्या ऑपरेशनाक किंवा तुका ट्रिटमेंटाक येतलो नोबडी टेल्स दॅम आनी मागीर प्रॉब्लेम जाता मागीर तांकां डिस्चार्ज दिता आसतना पयशे पे कर म्हणटा. सो युअर कार्ड पळय जें आसता कार्डाचेर ताजेर समज कंप्लेन आयली जाल्यार डिसिजन घेवपाक कोण तरी एक नोडल ऑफिसर सावथाक हॉस्पिटलां खातीर सावथाक नॉर्थाच्या हॉस्पिटलाक येता कोण तरी आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर हे जे मॉर्ग जे आसा हे मॉर्गाक खंय एक्सिडेंट जाले जाय ते आमचे 12च बॉडी दवरपाचे आसा फोंड्यांक म्हण ते हाडल्यार खंयचे हाडून थंय दवरतात आनी ते काडिना मागीर म्हण ते जे आसा पळय ते बेगिना बेगीन तेजे हें करपाक लावपाचें कोण ना तेंचे हें ना जाय ते खाली मागीर आमकां बॉडी दवरपाक मेळना लोक भायर आसता तेंचे. स्पीकर सर एक प्रश्न 7C म्हजो आशिल्लो तातूंत नर्सी शॉर्टेज 462 म्हणून तुवें दिल्या टोटल गोंयांत हेल्थ डिपार्टमेंटान 462 नर्सेस आर शॉर्टर इट इज देर you have given the answer 7C additional requirement what you want it is additional requirement what when you are going to have this is one you have promised last time that you will have a trauma unit in Ponda where you are going to have this trauma unit in Ponda hospital because ट्रॉमा युनिट इश्यू जो आशिल्लो पयलीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्ले आमचे श्री सुदीन ढवळीकर त्यांच्या माध्यमांतल्यानूच आमकां तो येवपाचो आशिल्लो. Now he is there. I will talk to Mr. Moin Gudino. You get it done because the MOST, MORTH is ready to give you 2 trauma units. One is Mapsa, one is Ponda. No, definitely. You get it or get it at Vasco. I don't mind. Should be get. You will get faster than you got. Churchill, Halimau. He has not replied to my question. No, Speaker sir, what Honorable Leader of Opposition has mentioned, I totally agree.
I totally agree with you that there should be a nodal officer to educate them, and I think we need to have a very active, proactive helpline so that people also can. But yes, सामान्य मनशाक helpline and ह्यो गोष्टी कळचे ना. थंयचे थंय तेका योग्य तरेचे he should be properly briefed. So we'll put one of the senior doctors as a nodal officer there, so that there itself he can engage with the patients if there's any issue pertaining to the implementation of the government scheme of DDSSY. Speaker sir, म्हाका व्हड उलोवपा नाका. ऑपोजिशन लिडर जो दिगंबर कामतान पळय DSS कार्डाचे पळय सांगलां तो फॅक्ट एक तुका एक केस हांवें हाडून दिल्या पयर. जो मनीस बाळारीचो सांग गरीब भुरगो ताणें रेन्यू केलें DSS कार्ड रेन्यू केलें. रेन्यू करून तो हॉस्पिटलांत ऑपरेशनाक गेलो. ऑपरेशन कोत्रीच ताका म्हळ्यार ना हें चलना कार्ड आनी ताका म्हळ्यार पयशे नाय. एटॅक केलो आनी हें हांवें 100 पावट तरी फोन केलो थिंगा सांगलां बाबा हें चलता कार्ड चलना म्हणटा तें कार्ड. आनी तें तुका हांवें हॉस्पिटलान नांवूय दिलां आनी सांगलां तेजें मातशें इन्क्वायर जावपा जाय तेंगे पयशे तेंका मेळपा जाय पळय ते. Because sir, अशे खुबश्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा. I totally agree with honorable member Shri Churchill Alemao that there are some functional issues that happen, but we are sitting with Goa Electronics to see how to streamline this. कारण काय कडे जे रिन्यू जाल्ले कार्ड बी ते म्हणटा ते प्रायवेट हॉस्पिटल म्हणटा की कांयच बॅलन्स ना म्हणून तेजेर and it is not being accepted. So we will streamline this. This needs to be streamlined. We'll take it. कार्ड एक्सेप्ट करता ते तो सांगते सारकें. मेन एक गजाल कार्ड एक्सेप्टच करना, कार्ड लागना म्हणटा. दुसरी गजाल कार्ड एक्सेप्ट करता पूण मागीर सांगतात सगळो ट्रिटमेंट जावन पेशंट जेन्ना भायर सरपाच्या टायमार तेन्ना सांगतात कार्ड कवर्स ओन्ली 25,000, युअर बिल इज 70,000. ते पयशे मागीर ताणें खंयच्यान हाडप हो प्रश्न येता. Because there one more aspect to this whole thing is that we need to actually DDSSY was in the process of being modified, and unfortunately due to the ill health of our late Chief Minister Shri Manohar Parrikar, it remained as it is, so we couldn't bring about certain. I think some amount of little bit of tinkering is required. But many times if you notice, people knowing what is the available limit, I'll share with you, this has happened in our constituency also. They go to a hospital like Manipal, and the extra services are taken, or any other hospital they take, then the bill comes beyond what is permissible to them. And this is what happens. And as a result of which, many times they feel that with that card, they can access any hospital, but they don't realize that when they take those additional services, those are chargeable. They should tell them right in the beginning. No, I agree that with this you. card you will be entitled for this much. I agree with you. So as a result of which, the methodology that needs to be followed is that there should be a representative of the TPA posted in all the hospitals, so that the person registered at DDSSY should go and meet that person at that particular counter. We will enforce this with all the hospitals that are empaneled. Suggestion. Since the Honorable Minister has said he would like to modify the scheme, there are 2-3 problems which I have faced from the people of my constituency. They went to a particular hospital for a particular treatment. The hospital said, we can give you this treatment. Then they realized that they need some different treatment for that patient with some other problem. Then the hospital tells him, you take your patient and go to another hospital, because that hospital is recognized only for a specific treatment. For another treatment, you have to go to another hospital. And once you go to the hospital for the third treatment, you have to go to the third hospital. Now, we cannot allow such hardships to the patients. Since government is coming out of the way to give treatment to the patients, I can give you an example like Apollo. There are so many good hospitals. So once you go there, if the treatment is not covered by that hospital, I think the minister or somebody must have powers to allow that patient to take that different treatment which is not covered in that hospital and which is covered in some other hospital. Because sir, I would like to mention to honorable member, there are these functional issues which are there, but I would like to also share with the House. I think our secretary is sitting, he is witnessed several cases where even if the hospital is not empaneled, under relaxation of Mediclaim, we have been lenient to give relaxation to patients. And we do give relaxation, especially if a government servant, it goes beyond a particular thing, we give these type of reimbursements. And not only that, government servant, a little deviated subject, but as far as the common man is concerned, he goes to a particular hospital. That's not on our list. But we have been giving such relaxations. What you are saying is absolutely correct, it happens, but we have been lenient and we have been giving these type of, so that because it's a health related issue.
And somebody goes only because, comes to us only because he is unable to afford that type of treatment. But this is a unique scheme that has been brought by the government of DDSSY, and I think somewhere some things need to be changed. We will work on it and take it forward. The question hour is over.